प्रोजेक्ट्स जे आशिल्ले खूप टायम जालो कोविडा खातीर, पण आता कोविड बरोबर आमचे एक वेगळ्या तरेचे उदरगत आणि वेगळ्या तरेचे इंडस्ट्रियल डेव्हलपमेंट फुडें व्हरपाक मुख्यमंत्रीच्या मार्गदर्शन सकयल जे कमिटीचो हांव वायस चेअरमन आहा ते आमच्या IPPच्या माध्यमांतल्यान खुबशे गोष्टी आयज पास केल्ले आसा. खुबशे विशय क्लॅरिटी जाय आशिल्ली ते बी आमी क्लॅरिटी करपाचो आमी प्रयत्न केल्लो आसा. आनी आमी ठरयल्लें आसा की 22 दिसांनी एकदां आमी मुख्यमंत्रीच्या चेअरमनशीप सकयल आमी बसतले. जे प्रोजेक्ट्स फास्ट ट्रॅक करून जाय फास्ट ट्रॅक करता. IDCचो जो भुमिका IDC आनी IPP हे सिंक्रोनायज करपाची गरज आसा इन टर्म्स ऑफ अलॉटमेंट ऑफ लँड. लोक जे आमचे कडेन येता एक अपेक्षा घेवन येता, प्लस प्रायव्हेट इंडस्ट्रियल इस्टेट जे मुख्यमंत्रीन ऑलरेडी स्फियर केला ते आपले एरिया IPA करूंक सोदता जाल्यार त्या तरेचे इव्हॅल्युएशन IPBन जातले. आनी आमकां एक इंडस्ट्रियल वेगळ्या तरेचे इंडस्ट्रियल आनी जे इंडस्ट्रीज गोंयान जॉब दिवं शकता, GST रेव्हेन्यू वाडूं शकता, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करूं शकता, त्या तरेची इंडस्ट्रीक चड चड भर दिवपाचो आमचो प्रयत्न. हे सगळे पयलींचेच प्रोजेक्ट हे पयलींचे प्रोजेक्ट प्लस नवे प्रोजेक्ट्स आयिल्ले आसा. आयज कितले न्यू प्रोजेक्ट आयिल्ले आसा जायते 10-12 आमी क्लियर केले. आयटीचे कितें उलयले? हां हां IITचे बद्दल कितें उलयले? IIT बोर्ड सर अजून कन्स्टिट्यूट जावंक ना. जालो फायल म्हाजे कडेन आयली आसतली पूण ऑलरेडी मुख्यमंत्रीन क्लियर केला. आयज म्हाजे कडल्यान वयतली, आयज सांजचे पर्यंत नोटिफिकेशन येतलें. So one more thing, that what is that that the scam of the recruitment in the dental पळय college? म्हाका प्रश्न विचारलेलो की कॉन्ट्रॅक्ट नर्सी कशें हांव काय सिलेक्शन कमिटीन ना. जे सिलेक्शन जाता तांकां आमी प्रोत्साहन आय वॉन्ट दॅट तेजे कोण काम करता तांकां संदी गावंक जाय, पूण त्याच बरोबर रिटर्न एग्जाम आसता, ऑब्जेक्टीव एग्जाम आसता, तेजेर हांव कांय करूं शकना. आनी मेन म्हणजे कितें हेडलायन आयली म्हणून कितें चुकलां तशें काय ना, कांयच चुकोवंक ना, सगळें क्लियर करता. सर रिइन्फेक्शन दोन दोतोर जालें जावं शकता म्हणून लोकांनी काळजी घेवपाची गरज आसा. आनीक जालें कोण? ना आनी ना आनी ते बी बरे आहा, मॉनिटर करता. पूण त्याच बरोबर आनी हांव एक सांगता मिडियाचे सगळे भाव, तुमकां म्हाजो इतिहास खबर आहा आनी तुमकां आयज पर्यंत हांव ज्या तरेन काम करता तें बी खबर आहा. आनी मेन म्हणजे कोणी तरी हेडलायन घातले आनी तेजो अर्थ जायना की ते खरी बातमी जाता. पूण हांव कोणाचेरूच टिका करूंक सोदिना. हांव एकूच सांगूंक सोदता की कॉन्ट्रॅक्टरचे जायते लोक आहा ते जेन्ना एग्जामीक येता युनिफॉर्म रूल एप्लिकेबल सगळ्यांक जाता, तितकेंच आनी कांय ना. थँक्यू.